आज मिडिया देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ते सांगले उतरांक सगळे हजर रावले। हांव तुमकां थोडे पयलीं ब्रिफींग करता एक कंपनी बाबतींत। ही कंपनी आसा पळय मांडवी रिवर पळय ती जॅकलीन स्टुडंट माजी आमदार स्वर्गीय जॅकलीन स्टुडंट हाडलेली आनी तेजे नंतर जितले हांगा पॉलिटिशियन जाले पळय तेणी एक कंपनी कुस्तार स्वताची पोळी भाजून घेतले कडेन आहा। तेणी गांवच्या लोकां खातीर कांयच करूं ना। हांव तांकां बारकायेन पळयता तेणी फक्त स्वताचो कसो फायदो जाता पळय तसो तेणी ते कंपनीन फायदो घेतले कडेन आहा आनी गांवचे लोक बेकारी गांवच्या लोकांक तेणी बेकार दवरले कडेन आहा कळ्ळें तुमकां। आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आतां आमचे गांवचे लोक तरणाटे आसा ते कितलेशे बेकार आसा। एप्लिकेशन दिल्ले कडेन आसा कंपनी तेंचे इंटरव्यू घेवना आनी तशीच तेंचे कडेन एप्लिकेशन पडले कडेन आसा। तशेंच आमचे काही भुरगे आसा ते कन्फर्म जावना तेंचे एप्लिकेशन होल्ड करून दवरल्या आनी जे पूण कंपनी आमचे कामां आसा टेम्पररी सुद्दां तांकां हॅरेसमेंट चालू आसा तांकां ओवर ड्युटी बीन दिता ते अशें आमकां आयकोंक येयलां। आनी आमचे म्हाजे कडेन सुद्दां ओरली कंप्लेनी आसा ते दिता रिटर्न कंप्लेन दिवपाक कितें काडून उडयत म्हणून। आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आतां आमी इशू हो लावन धरले आसा आमी तो इशू सोडचो ना। कंपनीक आमी कितलेशे रिक्वेस्ट केले की आमचे इशू सॉल्व करात। आतां ट्रकाचो इशू जालो आसा मेन म्हणल्यार ट्रकवाले जवळ 35 आमचे बेकार पडले कडेन आसा आनी कॉन्ट्रॅक्ट सगळो वांटून दिवपाक कोण हो रोहन खोटे आसा पळय सीओ हो आपल्या जाय तसो मनमानी कारभार करपाक लागला। पॉलिटिशियनां धरून हो आपलो खेळ चालू केले तेणें म्हळ्यार आमकां गांवच्या लोकांक सामकें सोबोवपाचें। आतां 35 गाडी जवळ 8 दिसांनी बंद आसा तेंचे कांयच तो विचार करना। हांवें सांगलें 65 नियरली कितें 65 गाडी आसा आमचे कडेन 65 गाडी आमचे कडेन आसा त्यो 65 गाडी आसा ते अंडर 1 बेल्टान आमी गाडी चलोवपाक रेडी जाल्ले पूण कंपनी आमकां 65% दिवपाक रेडी ना। ताका लागून आमी आतां टोटल आमी स्ट्रायकार गेल्ले कडेन आसा आनी जर कंपनी अशीच रावली जाल्यार आमी कंपनीची लिगली आमी एक्शन दिवपाक तयार दवरल्या। आमी वारंवार तांकां चडांत चड हेल्प केले ते एक्स मिनिस्टर विजय सरदेसाय विद्यमान आमदार विजय सरदेसायान आमी भरपूर हेल्प केला। आनी भंडारी समाजाचे लिडर म्हणटा पळय जवळ जवळ 30 जण लिडरां आमची कमिटी मेळयली तेणी आमकां कांयच हेल्प केलें ना। फक्त तांकां इलेक्शन टायमारूच भंडारी समाजाची याद जाता। आतां तेणी आमकां सगळे जवळ जवळ 99% भंडारी समाजा आसा हांगा ट्रकवाले पूण हेणी आमकां हेल्प करना। फक्त कितें आज यो फाल्यां यो हेच तेणी काम केलां। भंडारी समाज म्हणटा खंय फक्त इलेक्शन टायमारूच तुमी आतां आवाज काडपाक शकले। आमी आतां भुरगीं बेकार आसा आमचे कितलेशे लोक कामगार बेकार आसा गांवची भुरगीं बेकार आसा ट्रकवाले बेकार आसा तेणी आवाज काडपाक गेलो। फक्त आमी नांवा पुरते भंडारी समाज दवरला। फक्त इलेक्शन टायमार बोडकी वयर काडटले तकली वयर काडटले फक्त मिसगायड करपाक आमच्या गांवच्या लोकांक। आनी लोकांनी एक्टीव जावपाक जाय आमच्या गांवच्या लोकांनी बाबा हें पोल्युशन कितें जाता तें पळयात। आमी फक्त पोल्युशन खावपा आसा आनी प्रॉफीट करून कंपनी आतां पळोवन वयतली कांय दिसांनी कळटली तुमकां 2-3 वर्सांनी पळयतली सगळी प्रॉफीट करून आनी आमी फक्त दुल्ल खावपाक उरतले। आनी सावंड पोल्युशन रातचे ते न्हीदूय पडना कांय लोकांक इतलीच पोल्युशन जाता। जाल्यार हो रोहन खंवटे आसा पळय सीओ हो भयंकर हुशार मनीस तो रोहन आंगले आसा पळय हो भयंकर हुशार मनीस तो कशी गेमी खेळटा पळय आतां त्या ट्रकवाल्यान ती फूट घातल्या हो फक्त पॉलिटिशियनां धरून आसा आनी पॉलिटिशियन धरून आमकां हो काबार करपाक सोदता। आनी हेजेर हांव आतां सिग्नेचर घेवन हेचे सह्याची मोहीम घेवन हांव हेचे फाटल्यान लागतलो। एक 2000 सायन घेवन डायरेक्ट हांव तेंच्या MDक लेटर करतलो एका बेगिनच्या बेगीन एका सॅक करचो नाल्यार हेचे लॉजिस्टीक खातें आसा पळय तें काडून घेवचें म्हणून। ऑलरेडी तेका सगळीं खातीं काडल्या एकच तेजे कडेन उरला लॉजिस्टीक आनी तें घेवन नासता तो पॉलिटिशियनां धरून नासता तो आमकां सोंपोवपा पळयता पळय तोच स्वता सोंपतलो। हांव ताका सजेस्ट करता बट आमी इतली लायटली घेवपाना आमी वेरी स्ट्रॉंग आसा। आमी आनीकूय आमी वाडयतले लोकांक सगळ्यांक एकटेन करून आमी वाडयतले आनी एका कितें म्हणजे बूथ शिकयतलो रोहन आंगले। पॉलिटिशियनां ते आपली पोट पयलीं भरतात आनी उरली जाल्यार लोकांक दितात। हे स्वताच्या पोटाचे पयलीं लक्ष तेंचो लोकांचे ना। आमचे गांवचे लोक कशे त्रास काडटा ते आमी दोळ्यान पळयल्या पूण हेंगे कांयच पळोवना। पंच जालो तो कॉन्ट्रॅक्ट घेता सरपंच जालो तो कॉन्ट्रॅक्ट जाल्यार आपल्या बायले नांवार कॉन्ट्रॅक्ट घेता आमदार जालो तो कॉन्ट्रॅक्ट घेता। आरे गांवच्या लोकांक खंय कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक केन्ना घेवपाक कॉन्ट्रॅक्ट गांवच्या लोकांनी प्रत्येक जण हे आपले स्वताचो फायदो पळयता। गांवच्या लोकांक पयलीं काम जाय मागीर उरली जाल्यार तेणी खावप पॉलिटिशियनाक हांगा सगळें उलटें जालां। आनी मुख्यमंत्री अशें कानार घाले मुख्यमंत्री अजून कांयच आमकां उत्तर दिवना। आतां जाल्यार 3 म्हयने जाल्यार पळयात आतां ग्रासरूट लेवलार हो मुख्यमंत्री केन्ना आमकां करून मेळटलो तो तें म्हाका पळोवपा जाय। अजून पर्यंत कांय केलें ना। मागीर कायदेशीर कारवाय करतले आमी पांय कडेन येतले
फाटी सरा म्हणून सगळे इलेक्शन आणि पॉलिटिशन करपाक तांकां आता आम्ही डिसायड करतले अजून डिसायड करना पळय कंपनी कितें करता आता मेसेज पावपा मिडियानी मेसेज पावपा जाय आमची फक्त डिमांड आम्ही ऍक्शन घेतली स्ट्रॉंग ऍक्शन घेतलं कळले तांकां मागीर टाइम दिता तुम्ही आम्ही 1 मंथ सुद्धा रावूंक शकता इलिगल ऍक्शन घेवपाक आनी काय आमच्या एज्युकेशन चालू आसतली लिगल ऍक्शन आमी 1 मंथ पळयतले सो काल विजयान कितें एश्युरन्स दिले तुमकां विजयान ताका 2 दिसांनी टायम मागून घेतलो सीओन आता आज ताका टायम काबार जाता फाल्यां आमी डिसायड करतले परांच्यान आमी बेगीन चाल आमी बेगीचे बेगीन ते 25% लॉक घातले ते काडपाक लावपाचे कित्याक लॉक काडले जाल्यार सगळी सुशिगाद गाडी चलयतले कोणाक जशें रेट कोणाक मायज मेळटा तेन्ना अवश्य तेगे गाडी आसा ताका चलोवपाची आमकां चलोवपाक जाय अशें म्हणना कोणाक रेट मायज मेळटलो ताका चलयतलो कित्याक आमच्या आयज आमी रावपाक शकना आमकां फाल्यांचे फाल्यां म्हणल्यार कितें आमचें जावपाक जाय ट्रक आमगे भरपा जाय म्हणल्यार भरपा जाय आमगेले 65 ट्रक आशिल्ले ओके 65 ट्रक आशिल्ले आतां ते थोडे थोडे करून आमचे मदीं फुडाफूड घातल्यो आमगेले लोकल भाव आमचे बरोबर आशिल्ले तांकांय आमचे कडेन सेपरेट केले 25% नेगेटीव 25% नेगेटीव अशें करून 4 वाटी घातले आनी 4 जाणां आमी सायडीन करून दवरल्यात आनी आमची सायडीच्यान आमची मेजॉरिटी आमची सायडीच्यान आसा भुरगीं सगळे आमची सायडीच्यान आसा कित्याक आमी रेट कितें आसता सगळ्यांक 3.5 रेट दितले कोणाक दुखोवपा ना म्हणून पयलीं सगळे आमचे बरोबर रेटी लागून सगळे आमचे बरोबर आले सगळे आनी आसा ते आमचे बरोबर आसा ते सगळे काम करतात सुभाष शिरोडकरा फुडें आमी गेले सुभाष शिरोडकर काय हे करपाक तयार ना तो म्हणटा की अशें दीस तुमी चलोवपाचें म्हणून तुमी चड ट्रक कित्याक घेतले काय म्हणून विचारता आमकां तशें आमी सगळे रेटी लागून आमचे बरोबर रावल्या न्ही कळ्ळें न्ही सगळे रेटी लागून आमचे बरोबर रावल्या मागीर गांव आमी गांव सोडपाना वाज्या तिशा तरवळे हे इफेक्टेड आमगेले हे गांव हे सो हे कंपनी मोदी आसा तरवळे आसा वाज्या तिशा तरवळ्या हे आमकां इफेक्टेड सो वाज्या तिशा तरवळेचे ट्रक मेन पयलू चलतले आनी बाकीचे आसा ते मागीर चलतले कळ्ळें न्ही सो आमचे हे मेन गांवचे जे ट्रक आसा न्हू ते सद्या 35 ट्रक आमगे बंद उरता आमचे कडेन 54 ट्रक आसा 65 आशिल्ले तेणी पडून आतां तेणी आमगे 54 केले तरी आतां ते आमचे कडेन ट्रक आमगे ट्रकवाल्या मागीर डिस्ट्रॅक्ट करून हे सायडीन ते सायडीन व्हरपाक पळयता सो ते आमी जावपाक दिवपा ना कळ्ळें न्ही आनी हे आतां 10-12 दीस जाले आमगे कंटिन्यू ट्रक बंद आसा सो हे जावपा नाका कळ्ळें न्ही मुखार हे तांगे चालू उरतले आमगे आतां 35 ट्रक आमगे बंद आसा 54 ट्रकाचे आमचे डेली 35 ट्रक बंद उरता तेव्हा बी वाच्या तिच्या तरवळ्या तेंची जबाबदारी कोण घेतलो परत घेना म्हणटात ते आमचे हे पर्संटेज घालून दवरल्या 25% घातला लॉक करून दवरला आमकां कळ्ळें तुम्ही हितूनूच 25% चलोवपाचें कोण सांगपाक शकता सुभाष शिरोडकर सांगपाक शकता तागे ट्रक ताका चलय ताका म्हणून हांवें म्हागे ट्रक घेतला हांवें म्हाजे कुसर घेतला लोकांनी बायलो तुज्याची भांगर धरून घेतला कोण कोणाक सांगपाक शकना एका चलय ताका कोणाक रेट मेळटलो तो ताका चलयतालो ट्रक कोण सांगपाक शकना एका चलय ताका चलय म्हणून 4 कॉन्ट्रॅक्टर आसूं 4 कॉन्ट्रॅक्टर चलोवनी कोणाक दिसता ताका भरुनी कळ्ळें न्ही कोणाक रेट मागीर दितलो कोणाक बरी सर्वीस मेळटली ताका चलयतले आमचे गांवचे ट्रक आसतले कोण रिस्ट्रिक्शन दिवपाक शकना ताका एका चलय ताका चलय म्हणून आता तुमचो डिमांड कितें आसतलो आमचो डिमांड आसा सो आमगेली गाडी आसा न्ही त्यो आमगेले आतां ऑलमोस्ट 54 आसा आमगे सगळे ट्रक भरपा जाय आनी आमगे गांवचे ट्रक आसा सगळे ट्रक सुटपा जाय स्वता म्हाजे ट्रक आमी ट्रक एक ट्रीप मारून अजून पण आमगे 10-15 ट्रक अजून तशेंच बंद आसा पण एक ट्रीप मारून बंद आसा सो आतां आमी तरी आसतना एका तेका मातशें एडजस्ट करून सद्या दीस काडटा हें जावपा ना न्ही सो आमची 54 ट्रक आसा आमकां चलपाक जाय म्हळ्यार जाय तेवढी वाज्या तिच्या तरवळे आसा हे सगळे इफेक्टेड हेका आसा सो जावपा जाय म्हणटा कोण मिनिस्टर येतलो हांगा सांगतलो तुमी हें करपा जाय तें करपा जाय तें चलपा ना हांगा मिनिस्टरा कांय चलना हांगा कंपनी आमकां त्रास करता तो न्ही मिनिस्टर येतले हें करतले हेका फोन फक्त परत मिनिस्टर कितें हा मिनिस्टर बी चल्ला मिनिस्टर ह्या पुस्तकान आमी रावपाचें हांगसर आनी आमी कितें करपाचें हांगसर गांवच्यांनी कंपनी चलता गांवांत फाल्यां सकाळीं केरलाट कॉन्ट्रॅक्टर रावन सुट्टले हांगा आमी केरलाटा चलय म्हणटले आमकां आमी थंय चलोवपाचें आमची गांवची कॉन्ट्रॅक्टर आसा आमी केरलाट मनशां चलोवपाचें हे डिक्टेट करूंक शकना आमकां कोणा चलय म्हणून आमकां जाय तेंकां आमी चलयताले आनी कंपनी हेणी वेटीच धरल्या पॉलिटिशनान कंपनी वेटी दवरून आमगे बूथ चुकोवप पळयता तांकां शक्य जावपा ना पिपल पावर कितो तांकां कळटलो आनी थोडे दिसा वाट पळया नाजाल्यार आमी लिगली एक्शन घेवन हांकां कितें म्हणटा बूथ चुकयताली कंपनी फक्त म्हणटा कोण हो ना आमी सरपंच ना कोण झडपी ना कोण हो ना ते ना आमच्या ग्रुपाक असले कोण ना सरपंच ना पंच ना झडपी ना कोण ना आमगे आसा ते लोकल भुरगे आसा त्या तिनूय ग्रुपा तुमी चॅक करा कोण झडपी आसा कोण पंच आसा कोण सरपंच आसा सगळे काडून तेंकां दिवपाचें आनी लोकांनी कितें करपा मागीर हांगसर लोकांना हे गांव इफेक्टेड आसा ह्या कंपनी खातीर आनी हो तुमी जसो पळयला तो आमची जाणटेली तो मेरेन आमची आज भुरगीं मेरेन हो दूद खातात आनी ह्या कंपनीक हेच्या बाबतींत कांयच पडलेलें ना आमच्या गांवांत खुबशे भुरगे शिकल्यात इंजिनियर जाल्यात तेंच्यांनी एप्लिकेशनां दिल्यात
तेंचेर ते कांयच तेंची हालचाल ना. जर तांकां दिसता की आमचे भुरगे मातशे कमी शिकल्यात म्हणून ते जर भायल्याक हाडटा आनी जर 50,000 जर म्हयन्याक दिता जाल्यार जे भुरगे आमचे शिकल्यात तेंचे एप्लिकेशना भितर गेल्यात तांकां तुमी घेयात, ट्रेनींग दियात, तांकां त्या लेवलाचेर व्हरात आनी ते तितक्याच पगाराचो जॉब हांगा आमच्या MPL कंपनीन तांकां मेळपाक जाय. होय आमचो डिमांड आसा. तसोच गांवची लोक जे धुली खातात पळय न्ही तेंचेय लक्ष दियात. दुसऱ्या गांवांनी कंपनी घर घराक स्टायफंड दिता तशें आमच्या गांवांत कोणाक मेळना कळ्ळें. तेजेरूय कंपनीन विचार करचो. आनी हो रोहन आंगले ताका एकूच मॅसेज पावयता की बाबा आमचे हे जे भाव आसात ट्रक तेंचो जो डिमांड आसा तो कोण चड खाता कोण कितें ना तें आमकां पडलेलें ना. जे डिमांड हांगच्यान आमी तुमकां विनंती करता, हांव अजून म्हणटा आमी तुमकां अजून रिक्वेस्ट करता हे जे डिमांड आसा ते तुमी पुरे करपाचे. 25% लॉक जे तुमी घातला पळय ते 54 ट्रकांक जे कशें बरें जातलें ताचो विचार तुमी करचो आनी त्या भशेन तुमी वागचें कळ्ळें. आनी जर हें जर जायना जाल्यार ते रोहनांगलेन सांगचें तूं कोणाच्या छत्रछाये खाली हे गांवकारांक त्रास करता, कोणाची घर तूं भरता हें तेणें सरळ सांगचें कळ्ळें. ताका आतां रोहनांगले आज तुका उलो मारता आनी फाल्यां तुका एटॅक करतली हें तूं लक्षान घे. जर तुका आमचो एटॅक जर केल्लो जर तुका नाका जाल्यार हे क्वेश्चन हे क्वेरीज हे गांवकाराचे आसा त्यो मान्य करून घे. नाजाल्यार हात वयर काड बाबा हे सगळें हांव करना, आपल्याक कोण तरी गायड करता कळ्ळें. आनी तेजें नांव तूं सरळ सांग. तुका जर हिम्मत आसा त्या मनशाचें नांव सांग. बेश्टीत पयशेकारांची घर भरपा नाका, तुजेंय घर भर नाका. तांकांय फॅमिली आसा म्हणून ते चोरतात. आमच्योय फॅमिली आसा, हांगाय फॅमिली आसा, तेंचेय विचार करचे जे कोण चोर आसा तेणी. आनी लक्षान घेयात हे आमी फाटीं सरपा खातीर करूना. जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत कशेंच फाटीं सरची ना. लक्षान घेवचें रोहनांगले. तुका थोडोसो टायम आसा, तूं सांग तुज्यान जायना म्हणून सांग.